आयचे बजेट फायनान्स मिनिस्टर मॅडम निर्मला सीतारामन जे अंतरीम बजेट जे सादर केला त्या बजेटाचे गोयच्या सरकाराच्या वतीन गोयच्या लोकांच्या वतीन हांव खूप खूप स्वागत करता। हे बजेट जे आसा हे विकसित भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपी बजेट आसा। दिस इज अ फाउंडेशनल बजेट फॉर विकसित भारत 2047। ह्या बजेटात खास करून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जे 4 पिलर ह्या देशाच्या ज्याच्या विषयी उलयता कायम, विच इज द महिला शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण, ह्या 4 पिलराचेर आधारित हे बजेट आसा। निश्चितरित्या ह्या बजेटात महिलांच्या खातीर, युवावांच्या खातीर, किसानाच्या खातीर आणि गरीब कल्याण कोणूच उपाशी उरचो न्ही म्हणून सगळे प्रायोजन केल्लें आसा। आणि फुडल्या 25 वर्सांचो फाउंडेशन स्टोन ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा की महिला, युवा, किसान हांच्या खातीर स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग, इनोव्हेशन एंड टेक्नॉलॉजी हाजो यूज कशा पद्दतीन आमी करपाक जातलो ह्या बजेटात साफ आनी क्लियर केला। हे अंतरीम बजेट जरी असलें जाल्यार दिशा दिवपी बजेट आसा आणि निश्चित फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करपी हे बजेट आसा। हांव गोयच्या लोकांच्या वतीन, गोयच्या सरकाराच्या वतीन ह्या बजेटाचे खूप खूप स्वागत करता। आणि हे अंतरीम बजेट आसा त्या खातीर ह्या अंतरीम बजेटात म्हणजे ज्यो ओवरऑल आमी जेका म्हणटा की देशाच्या दृश्टीन हे दिल्ले बजेट आसा। डेफिनेटली गोंया खातीर वेगवेगळ्यो गजाली हातूंतल्यान आमी घेवपाक शकता।